पळय आयज मेन प्रेस कॉन्फरन्स सायड प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण कितें आसा आयज आमी धाकटेपणान पळयता हो आमचो रोड आसा स्वतंत्र पार्क हो NH-17E आसलो आनी एका वन लेन म्हणटाले वन वे आनी अदर वे सो आतां सडनली विदीन 1 मंथ आमी पळयता की NH-366 बोर्ड मारला आनी NH-366 इज मिनिमम 20 मीटर आनी आमी आयकला की हो रोड वन वे करता म्हणून हो रोड वन वे करपाचें कारण कितें फॉर वॉट तुम्ही 4 लेन केला हार्बराक कनेक्टिविटी केला आणि आमचो सिटीचो 1 लेन करपाचें कारण कितें आणि NH-366 माझे हितून आसा 20 मीटर विथ आता आमचो लोकल MLA सांगपाक जाय हो NH-366 कितें म्हणून तेन आमकां एक्सप्लेन करपाक जाय वास्कोकारांक एक्सप्लेन करपाक जाय कितें NH-366 आयल्या म्हणल्यार हे वन वे जाल्या म्हणल्यार शॉप कार कितें करतले पयली तुम्ही वास्कोची वाट लावन उडयला NH-366 स्वतंत्र पार्क आणि FLSGOM रोड ते वन वे करपाक पळयता कित्याक लागून कारण कितें आसा कांय कळना मुरगांव MPAचेर कनेक्टिविटी तुम्ही केला 4 लेन आयज हिंगा करपाचें कारण म्हणल्यार एकूच जाता की तुम्ही हिंगासून बी हेवी ट्रॅफिक पास करपाक पळयता हेवी ट्रॅफिक पास करपाक म्हणल्यार वास्कोची फूल एन वायड पळय दाजीन प्रेस कॉन्फरन्स केले सायड प्रेस कॉन्फरन्स केले आणि तेन क्लिअरली कट सांगला की आम्ही ऑन ट्रायल बेसिस वन वे ट्राय करता म्हणून अरे तू तशें सांग की आम्ही ट्रायल बेसिस ऑलरेडी इट इज नोटिफाईड तुम्ही पब्लिकाक उल्लू करपाक लागला तू MLA पयली पब्लिकाक दिसा न्हू NH-17A केन्ना डिनोटिफाईड जालो आणि NH-366 नोटिफाईड केन्ना केले तुम्ही पब्लिकाचे हितून आणना कांयच ना डायरेक्ट तुम्ही बोर्ड मारता आणि सांगता की बाबा दिस इज NH-366 स्वतंत्र पार्क आणि FLSGOM रोड 366 करता आणि त्याची कनेक्टिविटी खंयसून आसा फ्रॉम कोर्तालीम टू मुर्मगांव म्हणजे हे सारखे क्लियर कट सांगता हे पेपर क्लियर कट सांगता की सो तुम्ही हे वन वे करता फ्रॉम कोर्तालीम जंक्शन टू हार्बर हे 366 करपाक पयलींच तुम्ही एअरपोर्टाची वाट लायला एअरपोर्ट बंद करपाचो आसा तिंगा 4000 ते टॅक्सीकार आसा तेंचे पोर्ट मारतले वास्कोकारांचे पोर्ट मारतले वास्को डॅड करून उडयतले हांव तिनूय MLA दाजीक संकल्प आनी मोविन बाबाक सांगपाक पळयता की तुम्ही एश्युरन्स दिया पब्लिकाक की दाबोलीम एअरपोर्ट बंद जावचो ना आणि तुम्ही एश्युरन्स दिता ना जाल्यार तुम्ही बंद जाल्यार कितें करतले तुम्ही रिजायन करतले तुम्ही गिवअप करतले पॉलिटिशियन चेहरे काबार करतले तुमचे सांगा चल ते जाले एअरपोर्ट वयतलो तो वयतलोच आता हिंगा वास्कून तुम्ही कित्याक डिस्टर्ब करपाक आयला आज लोकांची पोटां चलता हिंगा शॉप कार अशें आसा ते वन वे जाले हिंगा पार्किंग बंद जातले पार्किंग आनी खंय उडयतले तुम्ही वन वे जाले पळय अंडर केबल घालता ओके एग्री वी एग्री फॉर द अंडर केबल बट हे रोड NH-366 करपाचें कारण कितें व्हॉट इज द रिजन बिहायंड इट म्हाका तेच न्हू आता आमचो हिंगा स्वतंत्र पार्क आसा पळय तो नेक्स्ट टाइम जिंदाल पास जातलो आणि तो अडानी पास जातलो आमचे MLA आमची गव्हर्नमेंट सगळे तांकां विकून खाला ते आणि जिंदालान आणि अडानीन तांकां विकतो घेतला आमचे कडेन कांयच कॅपेसिटी ना कितें करपाक लागून वास्को आयज तूं MPT ग्राउंड पळय पुसता थिंगा कोण एक MLA आसा ते इनिशिएटीव कोण कितें करपाक लागून हिंगा इतले प्रोजेक्ट आसा पयली एक स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट करा मरे तुम्ही एव्हरी टाइम सांगता आम्ही हे करतले आम्ही ते करतले तुम्ही कांयच करचे ना वास्को सारखे तुम्ही मायनिंग एरिया करपाक पळयता वास्को विल बी द टोटल डेड झोन आमचे वास्कोकारान ब्रेकअप जावपाक जाय आनी वास्कोकारान रोडार येवपाक जाय शॉपकारान रोडार येवपाक जाय हे आमकां रोड नाका आसा ते बरें आसा वास्को आनी बायण्या वॉज अ वेल प्लॅन सिटी बाय द पोर्तुगेज तेकाच ब्युटिफाय करा मरे तेकाच सिस्टम घाला मरे आज इतले वेल प्लॅन सिटी आसा गोंयान खंयच ना हे 2 ट्वीन सिटी असले एक बायणा आनी वास्को विच इज वेल प्लॅन सिटी तेजेर लक्ष घाला तुम्ही वास्को डिस्ट्रॉय करता लागला फक्त तू सांगता की आम्ही असे करतले आम्ही तसे करतले ना तुमचे मायंडान सेटअप झाला आणि तुम्ही सगळे नोटिफाईड केला की बाबा असे जावपाक जाय and this is a total next step. One man cannot do anything.
हांव पब्लिकाक लागून आमची एनजीओक लागून आमची एक्टिविस्टांक सांगता बाबा हे इश्यू व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा नाजाल्यार आमचो वास्को काबार जातलो, आमचो वास्को डेड झोन जातलो.